नमस्कार येवकार गोवा टुडेंत सुयश गावणेकार। सरकार शेतकार परत सामकार, एक पावल फुडें एक पावल मागार। जावं तो चोर जावं तो साव, येतले टेररिस्टाकूय टुरिस्टाचो पावुंचार। चिखलाचें राजकारण कमळ फुल्ले हातार, एकल्याक फोडल्यार आतां दुसरो काबार। टुरिजमाक तेजी 30% वेव्हार, खाबूंक विचारतले पिशे उर्मट उतरांक धार। वेगवेगळ्यो चुली थाटल्यो, एक एक उमेदी भागल्यो, तेकली वेंचणूक, युनायटेड ओपोजिशनाचो साक्षात्कार। आदी पालिका कायद्याचो घोळ, बेजार पसरकार रस्त्यार, जशे मंत्री आमदार तेक्यार, सरकार बॅकफुटार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। पालिका कायदो दुरुस्ती होल्डार, पसरकार आमदारांनी आवाज काढल्या उपरांत सरकार बॅकफुटार। प्रदेशाध्यक्ष पंचायत मंत्री म्हणटात पक्ष चिन्हार जावं ना जावं पालिकाय जिखतले। सरकार शेतकारांची 7वी बसक अनिर्णित, एमएसपीचेर जॉयंट कमिटीचो प्रस्ताव। कायदो फाटीं कसोच घेवचे ना, सरकारान केलें स्पश्ट। परत 8 जानेराक बसका। टेररिस्टांचें गोंय सॉफ्ट डेस्टिनेशन परत एक्सपोज। आनीक एक आतंकवादी टूर करून गेलो। न्यूझीलंडांत क्रायस्टचर्च मशिदींतलो हल्लेखोर गोंयांत रावन गेलो म्हूण उक्ताडा। काँग्रेसीक आतां जाय एकठांय ओपोजिशन, विधानसभेत विरोधकांनी एकठांय इश्यू काडचे। अर्थीक परिस्थिती कोविड म्हादय, पालिका अध्यादेशाचेर जाय विधानसभेत चर्चा। बीजेपीक काबार करूंक टीम गोवाची बांदावळ, काँग्रेसीक रातयां टेक ओव्हर करूंक शकता, लोकांच्या भावनांचो मान राखता। विजय म्हणटा एनडीए बीजेपी कडेन संबंद पर्रीकारा उपरांत सोंपले। पर्यटन मंत्री बाबू जाला कार्टून, वता वता थंय 30% कमिशन। टुरिजमाची लायल्या वाट, संकल्पाचो हल्लो। बाबू म्हणटा आरोपाचें कोंत ना, असल्यांक भीक घालिना। पालिका दुरुस्ती सध्या होल्डार, मुख्यमंत्री म्हणटा पसरकारांनी सुचोवण्यो हरकती दिवच्यो। पालिका दुरुस्तीचेर आदी अभ्यास जावंक जाय म्हूण मायकल उलयल्लो। पालिका वेंचणूक पक्ष चिन्हाचेर जावं ना जावं बीजेपी पालिकाय जिखतली म्हूण पंचायत मंत्री माविन उलयला। पक्ष पावड्यार वेंचणूक आसूं नासूं पक्ष वेंचणुकेक तयार म्हूण प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट ताणावडे सांगता। मार्केटवाल्याचे वेपारी ते सगळे येवन एक्चुली तांकांय पटला आसतलें जे बील जे हाडलेलें एक्चुली ज्या संदर्भात ते खूब वर्सां जाली, खूब तेंची खूब जाणांची त्यांचीच डिमांड आशिल्ली। कोणी तरी 20 वर्सां पयलीं एग्रीमेंट काडला, ताका शॉप दिला, ते रेग्युलरायज जायना, दर 3 वर्सांनी परत तांकां रिन्यूवल करचें पडटा। तांचीच डिमांड आसली हे कितें तरी स्ट्रीमलायन करचें म्हणून बील हाडलें। बट तांचें म्हणणें आसा ते काही सजेशन्स दिता। आमी सांगलां की आत्तां अभेन्सान दवरले आमी फायनल, तेंच्यांनी कितें आसा तांकां जें कितें दिसता तितूर सजेशन्स करचे, वॉट एवर द थिंग्स त्या उपरांत आमी रेक्टिफाय करता। मार्केटवाले कित्याक अरे तेंच्याच कडेन बिलूच दिलां, आतां तुमीच रिटर्न दिया म्हणून सांगला, तांकां कितें कितें बदल करूंक जाय ते। जोर तर अशें लोकलांक आमचें दिसला, शॉपकिपरांक आमचें दिसला की ह्या एमेंडमेंटान तांकां त्रास जातले जाल्यार जावचें न्हू म्हणून तेजेर स्टडी करूंक जाय। कशें जावचें न्हू पळय, हो असेंब्लीन येवपाक जाय आसलो, तेजेर भासाभास जावपाक जाय आसली आनी मागीर बील म्हणून पास जावंक जाय आसलें। मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें आयज टायम मागलेलो मेळपाक, तो बिजी आहा, तो सावथ गोवा खंय तरी गेला दिसता। आयज ताणें टायम दिल्लो म्हाका यो म्हणून मायकल उलोवपाक, ताका सांगूंक नासलो हांवें सब्जेक्ट कितें। पार्टी प्रेसिडेंटा कडेन हांव उलयल्लो आहा, सदानंद बाब तानावडे, आनी हांवें सांगलेलें आहा ताका की लोकांचे विचार जे आहा आनी जे स्पेशली ट्रेडर्स आहा, शॉपकिपर आहा, हेंचे विचार आमी आयकपाक जाय। पालिका वेंचणुकेक बीजेपी तयार आसा म्हूण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयलो। थिवी राशन शॉपाच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो। आपल्या पक्ष पातळीचेर घेतल्यारूय आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, आनी सद्या जी प्रोसिजर आसा ते घेतले जाल्यारूय आमकां कांय प्रॉब्लेम अजून पर्यंत तसो हे ना, कारण फर्स्ट टायम मागीर तें पक्ष पातळीचेर जावप अशें जातलें, त्यामुळे ताचो कायदो जो आसा तो कायदो एसेंब्लीन करचो पडटा। पालिका वेंचणुकोय बीजेपी जिखता म्हूण माविनाचो दावो।
वास्को वाड्या हॉट मिक्सिंग उक्तावणाक गेल्ले कडेन तो उलयलो. We will sweep the election. Even party basis जायना म्हण तूं. आतां तूं whether you associated with me or with somebody else, it is well known. गोंयान सगळे वळखता. सो उमक्याचो मनीस हो जिखलो काय हारलो, BJP हारली काय जिखली, आनी BJP गट प्रमाणान व्हडले मार्जनान जिखपाची आसा. हो वेव कसो आसा, हो डेव्हलपमेंटल वेव. विकास केल्लो आसा, लोकांची कामां केल्ली आसा. पॅन्डेमीक टायमा देखून लोकां ना विसरता काम चालू उरलेलें. सरकार आणि शेतकारांची वाटाघाटीची 7वी बसकाय अनिर्णित. MSPचेर जॉयंट कमिटीचो सरकाराचो शेतकारां मुखार प्रस्ताव. मात कायदो फाटीं कसोच घेवचे ना म्हूण सरकारान स्पश्ट केलां. आतां परत 8 जानेराक फुडली बसका. ह्या आदी सरकारान शेतकारांचे 2 प्रस्ताव मान्य केल्यात. मात MSPचे लेखी उतर आनी कायदो फाटीं घेवपाचे मागणे वेल्यान वाटाघाटीचे हुमकळे. यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके. इसी पर बात चलती रही. थोड़ा बहुत बात MSP पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया. लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी. टेररिस्टांचें गोंय सॉफ्ट डेस्टिनेशन परत एक्सपोज. न्यूझीलंडांत ख्रायस्टचर्च मशिदींत 2019 हल्लो करपी आतंकवादी ब्रँटन टॅरंट 2015-16 गोंयांत रावन गेल्लो. केंद्रीय इंटेलिजन्स एजन्सीक ही गजाल कळ्ळ्या. ब्रँटनान मशिदींत घुसून 51 जाणांक मारिल्ले, 2 भारतीय मेल्ले. गुप्तहेर यंत्रणांनी गोंय पुलिशेक पत्तो लागूंक दिल्लो ना. 15 मार्च 2019 आतंकवादी ब्रँटन टॅरंटान न्यूझीलंडच्या ख्रायस्टचर्च वाठारांतल्या 2 मस्जिदींनी घुसून हल्लो करून 51 जाणांक मारिल्ले. 2 भारतीय ह्या हल्ल्यात सोंपिल्ले. ह्या हल्ल्याचो ब्रँटनान सोशल मिडियाचेर लायव्ह टॅलिकास्टूय केल्ले. ऑस्ट्रेलियन वंशाचो ब्रँटन 2015-16 दक्षिण भारतात आशिल्लो म्हूण कांय म्हयन्या पयलीं न्यूझीलंडच्या गुप्तहेर यंत्रणांनी भारताक कळयल्ले. भारतीय गुप्तहेर यंत्रणेन ब्रँटन नोव्हेंबर 2015 दक्षिण भारतात पाविल्लो आनी 18 फेब्रुवार 2016 येवन तो बरोच तेंप गोंयांत राविल्लो म्हूण कळ्ळा. मात ब्रँटना विशीं भारतीय गुप्तहेर यंत्रणेन गोंय पुलिशे कडेन अजून तरी कसलोच म्हायतीचो वेव्हार केल्लो ना. 26/11चो हल्ल्याचो सूत्रधार डेव्हिड हेडली गोंयांत रावन गेल्लो. गोंय पुलिशेक कांयच खबर नाशिल्ली. यासीन भटकाळाचे तेच. आनी आतां हो. आनी कोण कोण केन्ना रावन कितें कर्मां करून गेले त्या आतंकवाद्यांकूच खबर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. काँग्रेसीक आतां एकठांय ओपोजिशन जाय. विधानसभेत विरोधकांनी एकठांय इशू काडूंक जाय. अर्थीक परिस्थिती, कोविडाचेर श्वेतपत्रिका जाय. म्हादयचो इशू म्हत्वाचो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत प्रुडंटा कडेन उलयलो. नगरपालिका अध्यादेशाचेर पसरकार आवाज काडटलेच. सरकारान निर्णय घेवचे आदी खंय जाळवणदारांक विचारचें. विधानसभेत हाचेर चर्चा जाय. म्हाका दिसता सरकारान तांचे कडेन डिस्कशनच करूं ना. खरें म्हणल्यार ते इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर्स आसात. तांचो सर्वायवलाचो प्रश्न आसात. तांची दुकानां तांचे कडेन उरतलीं काय भायले लोक फाल्यां ऑप्शन जाल्यार घेतले कितें जातलें हें सगळें अनिश्चित आसा. पूण म्हाका दिसता की हें बील एसेंब्लीक हाडचें सरकारान आनी ताजेर सविस्तर डिस्कशन जावचें आनी व्यापाऱ्यांक तांचे सगळ्यांचें म्हणणें आयकून घेवचें. ते स्टेक होल्डर्स आसा आनी तांचे कडेन आयकून घेना आसतना कितें काडलें जाल्यार ताजेर रिएक्शन जातलें. आतां जे एनवायरमेंटल इश्यूज आसा जाचे खातीर आतां लोक रस्त्यार आयल्यात येतात ताजे संबंदी आमी सरकाराक म्हणिल्लें की सद्या पयलीं तुमी ते स्थगीत दवरात, लोकांचें आयकात, मागीर ठरयात. अशे हे सगळे इश्यू पळय जे आसात म्हणजे सरकाराचें फायनान्शियल कंडिशन कितें आसा आमी डिमांड केल्लो एक ताजेर व्हायट पेपर काडचो.
कोविडाचेर एक व्हायट पेपर काडचो, म्हणजे लोकांक कळनी खंय कितें कितें इशू चल्ला, कितें जालां. म्हादय हो एक म्हत्वाचो इशू आसा, ताजेरय एक व्हायट पेपर काडचो अशें आमी सरकारा कडेन मागणी केल्ल्यो. त्यो सगळ्यो मागण्यो आमी असेंब्लीच्या वेळार घसास लावन धरतले. प्रत्येक असेंब्ली आमी कोऑर्डिनेट करतात. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हजोय रोल आसता की आमी सगळ्या कडेन कोऑर्डिनेट करून करप. असेंब्लीक एक मेसेज वचपाक जाय की असेंब्लीक सगळे जाण एकठांय आसात ऑन पब्लीक इश्यूज. जॉयंट मिटींग बी जातली असेंब्लीच्या पयलीं मुखार तुमची? मुखार पळया, मुखार मागीर ठरयतले. दिगंबर म्हणटा दिल्ली जाल्ले बसकेंत प्रदेशाध्यक्षाचो विशय येवंकच ना. सध्या प्रदेशाध्यक्षाची वेकन्सीच ना. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाच्या इशूचेर आमचें पयर दिल्ली गेले तेन्ना कांयच डिस्कशन जावं ना. तुमी बीन त्या लेवलाचेर डिसिजन दिल्लीच्या लेवलाचेर पार्टी लिडरशिपान थरोवपाची. तुमी रेसीन आहा प्रदेशाध्यक्ष पदाचेर? हांव कसल्याच रेसींत ना. पण जबाबदारी दिल्यार तुमी? ना, जबाबदारी न्ही. आतां हो प्रश्न सध्या येत ना. सध्या तरी थंय वेकन्सी ना. मजगती पक्ष बदलपी आमदार आड प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान घाल्ले अपात्रता याचिकेची सुनावणी सुप्रीम कोर्टान फुडल्या म्हयन्यांत धुकल्ली. सभापतीन ह्या 10 आमदार आड अपात्रता याचिकेचो निकाल बेगीन लावचो म्हूण गिरीश सुप्रीम कोर्टात गेला. फोंड्या पालिकेचो नगरसेवक आदलो नगराध्यक्ष दादा नायकाची गोवा फॉरवर्डांत एंट्री. विजय म्हणटा टीम बीजेपी काबार करूंक टीम गोवा घटमूट करपाचो गोवा फॉरवर्डाचो यत्न. काँग्रेसीक रातयां टेक ओवर करूंक शकता पूण लोकांच्या भावनाचो खंय मान राखता म्हूण विजयाचो काँग्रेसीक तोमणो. NDA म्हूण कांय उरिल्लेंच ना. बीजेपी बरोबर संबंद पर्रीकाराच्या मरणान खंय सोंपले. दादान आमच्या उतराक मान दिवन हो निर्णय घेतलो फोंड्या फोड व्हरपाचो. हो दादा एक असो मनीस आहा, रातच्या 12, रातच्या 2, रातच्या 3 किंवा सकाळच्या 5 सुद्धा जर तुम्ही फोन केलो आकांताक जाल्यार हो तुमकां धांवन येतलो. हो मनीस आमदार आसना जाल्यार तुमचो कामदार आसतलो. तुम्ही ह्या दादा फोंडेकारांनी एक फावट मत मारप आणि 5 वर्सां झरोन खावप. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो खरोच जनतेचो पक्ष आसा आणि हो जनते खातीर काम करणारो पक्ष. तेन्ना हांवें जी म्हाजी 27 वर्सां जे काम केलें एक समाजसेवक म्हणून आनी जे पक्षा खातीर काम केलें त्या पक्षान आमची केन्नाच दखल घेतली ना. फुडल्या दिसांनी आमी तुमकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक मॅनिफेस्टो करून फोंड्या येवन फोंडेचे जे पेंडींग इश्यूज आहात हे आमी कशे सॉल्व करतले. आनीक हें करतना ह्या वर्सान सरकाराक एक्सपोज करीत रावतले. इन दीस इयर ओनली वी कॅन सेव गोवा अँड वी आर क्रिएटिंग अ टीम गोवा. A team Goa that will oust this team BJP from the state. I know enough congressmen where I can even take over the Congress party tonight if I want to. But we have not touched the Congress in the hope that public sentiment is respected. Whatever we are doing is we are damaging the BJP and we are helping the cause of Team Goa. So there is no such thing called a national coalition which is headed by the Prime Minister. It is just one party rule. So there is nothing about leaving the NDA. If I was anywhere connected to them, I would have praised them in some way. For us, it was Parrikar. Parrikar is dead, so our relation with the BJP is dead. That's it. And आमी हो मुद्दो करतले म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनात की BJPक जर निवडून हाडली जाल्यार सगळे गाडे जे आहा फातोर्डा मडगांवान ते गांजा गाडे जातले. हें जर तुमकां जाय जाल्यार तुमी मत मारा म्हणटा. So people have to be alert that this is a ganja party. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. मुखेल माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्ताच्या पोस्टाक 54 अर्ज आयल्यात. सिलेक्शन कमिटीची बसका सोमारा जाली. मुख्यमंत्री समितीचो मुखेली विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकरय समितीचेर आसात. दोगा ज्येष्ठ पत्रकारांनी पोस्टाक अर्ज केला. माहिती संचालक सुधीर केरकारान मिडियाक माहिती दिली. शापोरा, हणजुणा, कायसू, आसगांव वाठारांत उदकाच्या कटकटींक लागून आपाचो PWDचेर मोर्चा. थळावे म्हणटा सरकार भायल्या हॉटेलरांक उदकाक मोठ्यो मोठ्यो पायपलायनी घालता आनी गोंयकारांची कितलीं वर्सांच जालीं उदकाक मारामारी. लोक खंय काम धंदे सोडून टँकरांक रावतात. हॉटेलांची बेकायदेशीर कनेक्शनां आसल्यार खंय जेई पळयतलो.
आणि ही जे लायन आसा तेजे लायनीचे सगळें उदक ह्या हॉटेलांक वयता. आमी गोंयकार, आमकां 100 वर्सां जालीं ह्या गोंयांत. आणि हे जे काल सकाळचे हॉटेलवाले येतात, दिल्लीवाले येतात, भायले येतात आणि व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करता, तांकां हे लायनी दिता. 1 इंचाची पायपलायन तांकां दिता आणि आमकां डॉमेस्टिकाक ते 1/2 इंचाची पायपलायन दिता. हांव म्हणटा जे तुमी आतां बोरवेली मारल्या न्हू, ते बोरवेलीचें पाणी तांकां दिया. कित्याक हे बोरवेली ज्यो मारल्या तेजे जे आमचे सेफ्टीचे जे जिरवणेचें पाणी आमकां घेवचें पडटलें, आमच्या हेल्थाक मार पडटले. लोक आपलें अक्षरशः काम सोडून रस्त्यार रावता, बाबा टँकर येतलो उदक घेतले म्हणून. कित्याक टँकराच्या आशेन तरी उदक गावतले काम वेवसाय सोडून रावता. सरकार छाती पडून सांगता हर घर नल हर घर जल म्हणून. जलाचो पत्तोच ना. आतां आमी हे सगळे गांवच्या लोकांक घेवन सगळे सीएनजी लेटरां दिल्लीं आणि गांवचे लोक आतां ओगी बसचे ना. आमी बरोबर आसतले. थंयचो आमदार म्हणटा आपूण फॉवर्ड ताजो नेतो सांगता फॉवर्ड म्हणून. कसले फॉवर्ड वयले गोंयाक ताणें? Improvement of whatever shortage is there, then we want to get water also. In the meantime, borewells also, whatever sources are available, but also we try to match it. Illegal if it is there, that is to be verified now. If it is definitely if it is there, that is to be cut off. ताका hotel karak पयली residential purpose पयली दिवपा जाय. पर्यटन मंत्री कार्टून जाला. वता थंय 30% कमिशन सोदता. ताका लागून गोंयच्या टुरिजमाची वाट लागल्या म्हूण काँग्रेसीचो मणियारो संकल्प आमोणकारान गोवा अहेड प्रुडंटाच्या डिबेटींत आरोप केल्लो. बाबू म्हणटा असल्यांचें कोंत ना. आरोपांक खंय तो भीक घालिना. आरोप करचे परस टुरिजम फुडें व्हरपाचेर खंय उलोवचें. Government has failed on the entire part to protect the interest of this tourism. The people who are running this tourism in Goa, especially the taxi people, the hotel people, the people who are running the hotels, the shacks owner and the other people who are related. During this lockdown, if you go to see, the government has not given any relief to these people. When the taxi people were fighting, Baba, that we require some relief from the government because they were without job, vehicles were lying idle. And now when the tourism has started little, according to our Nilesh Bab, around 60-50% of tourism has started in Goa, but the government is not cooperating. Tourism minister has become such a cartoon in our state, like everywhere as we know that he goes with his family and all that. And his main aim is that he should get his 30%. Whatever activities goes in Goa regarding tourism, even whatever activities he goes and try to do it in other countries and all, his only concern is about his 30% commission. So these are the things which has to be stopped. Then only we will able to attract the new foreign people in Goa, the new people in Goa and the valued customer in Goa. एक्सपर्ट असलेले सगळ्यात स्टारा भितरल्यान एक्सपर्ट असलेले मनशांक घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. बाबू आजगांवकाराक एकट्याकूच टुरिजम चलोवपाचें ना. आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन टुरिजम फुडें व्हरपाक जाय. गोंयकाराक बरोबर विश्वासान घेवन आमकां फुडें व्हरपाक जाय. हें म्हाजें लोकांक मेसेज जाता. कोणी बेश्टी टिका करता एका हांव केअर करना आनी कोणी असले आरोप करता तेकाय हांव केअर करना. कारण आरोप हे जातात. बाबू आजगांवकारान 20 वर्सां आरोप सहन करून ह्या पॉलिटिक्सान आयला. कॉन्सिलरांतल्यान हांव आमदार, आज मंत्री जाल्लो, आज डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. असल्या आरोपाक आमी भीक घालना. पण काम करपाची ताकद आहा आनी म्हाका टुरिजम नंबर 1 हें जातलेंच आनी हेच्या फुडें नंबर 1च रावतलें. बाबू आजगांवकाराक टुरिजम कशें मुखार व्हरप आनी हांवें कितें करप हें सजेशन करा. आमी आसात तेजे भितर. बेश्टी टिका करनाका. DCGIन कोव्हॅक्सिनाक इमर्जन्सी वापराक बावटो दाखयिल्ल्यान गोंयच्या रेडकार हॉस्पिटलांत क्रोमाक फुडलें पावल मारूंक मार्ग मेकळो. क्रोम ह्या वाशिनाचे ह्युमन ट्रायल्स करता. आतां मेरेन खंय 1400 लोकांक मानवी ट्रायल म्हूण कोव्हॅक्सिन वाशिनां दिल्यांत. आनीक 101 जाणांक दिवपाचे उरल्यांत. DCGIचे इमर्जन्सी लायसन्साचेर दोतोर धनंजय लाड प्रुडंटा कडेन उलयलो. It's my great pleasure to share you the good news today that we got approval from the Drug Control Bureau of India as an emergency license for our Swadeshi vaccine Covaxin, which is jointly developed by Bharat Biotech and ICMR. So this trial is ongoing. As of now, we enrolled 23,500 subjects in this study. Still we have to enroll 2,000 subjects more in this study. And in Redcar Hospital, we enrolled 1,400 subjects, and in next 2 days we will finish our next 100 subjects.
and we'll finish the study. This study will be ongoing for 1 year, and this is a good thing for our India that we got this emergency authorization, and this vaccine is a safe and efficacy as per recommendation of the subject expert committee from DCGI. So it's a very good news for us, and thank you very much for all Goans who participated and give good support to this national mission. So I am thankful to all, and thankful for all who gave their voluntary participation in this study. Thank you very much. गोंयांत फुडल्या 5 दीस कांय वाठारांनी शिपडून पावस पडपाक शकता म्हूण गोंय वेधशाळेचो अदमास. पंजाब, राजस्थान, दिल्ली धरून उत्तर भारतांत मोठो पावस पडला. वादळी पट्टो पंजाबासावन उत्तर अरबी समुद्राचे दिशेन वता. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कमीत कमी तापमान वाडलां. तें वाडिल्लेंच आसतलें म्हूण वेधशाळ सांगता. नुस्तेमारांक सध्या तरी शिटकावणी ना. As per the latest observation, a trough is running from Punjab to North Arabian Sea. Cloudy conditions are prevailing over the Goa state. Under the influence of the easterlies, light rain to thunder showers are expected over Goa state for next 5 days. There was an appreciable rise in minimum temperature over Goa state during the past 24 hours. It likely to remain higher than its normal values during next 3 to 4 days, and the maximum temperatures will fall due to the prevailing cloudiness. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्हीचा ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.